माझं नाव लक्ष्मण पांडुरंग घाटवळ. हांव सकराव तोरसे पेडणे गोवा हांगा रावता. आम्ही हे माटोळेचे डेकोरेशन असे बरीचशी वर्सां करता आणि हे आमची माटोळी पळोवपाक ताका बरेच भायले भायले लोक येता आमचे. तशेंच आमी ही आतां कॉम्पिटिशन हांगा आमचे तोरसे पंचायतीन राबयल्लें आसा. 24 आनी आतां 2025 ह्या हेतून म्हाका 3 वर्सांक पयले प्रायज मेळ्ळे. ही माटोळी खसून हाडटा तो? ही माटोळी आमी आमच्या जंगलांच्यानूच हाडटा. हांव, म्हाजो भाव, म्हाजो पुतण्यो आमी तिगूय जाण अशे हाडटा आमी ही. कितले दीस लागता तुका? तरी आमकां हे पयलीं सगळे आमी पयलीं पळोवन दवरता पूण ते मेळटात अशें ना, पूण ऐन त्या टायमाक तरी मेळटा, पूण कशें कितें करून आमी आपली ती माटोळी हाडटात. जालो आसा हो 5x5 मिटर ह्यो आमी दर वर्सा अशेंच बांदता आमी. आनी माटोळी आमची सेपरेट आनी हॉल आमचे सेपरेट. अशें पळोवंक जर गेल्यार जाल्यार तुमकां अशें 2 दिसतले अशें. गणपतीच्या वयर एक माटोळी आनी आमचो हो हॉल अशें आमी 2 कडेन करता. आतां फक्त गणपतीची माटोळी जी आसा पळय तितलीच बांदता, पूण तितल्या परत आमची तुमी प्रत्यक्षात येवन पळयात. आमची ही माटोळी आनी हो हॉल माटोळेचे परत आमचो हॉल आतां हो 5x5 आसा. तो अशीच आमी हे करता. अशी जंगलांची सगळी हे झाडां हाडून फळां हाडून अशी आमी ही माटोळी तयार करता. हो, हांव एक इतलेच सगळ्या लोकांक सांगूंक शकता की अशी जंगलां जी आतां दिसान दीस नश्ट जाता ती नश्ट न करता अशी ही आमी जशी हाडल्या तशी आमी जशी आतां पळोवन दवरल्या ती जपणूक करून दवरल्या तशी इतर लोकांनी ताका इतर गांवांचे लोक जे कोण आसा पळय तेंच्यांनी ताका ही जी झाडां दिसता ती अशी तेंच्यांनी राखून दवरपाची, म्हणजे फुडले पिडयेक मेळटली हेचो फायदो जातलो. आनी देव बरें करता, देव बरें जावं म्हणटा. आनी तुमी जशी आमी आतां ही बांदल्या पळय तशी तुमकां ताका जशी एक जिद्द जावंक जाय बाबा तो कसो बांदता आनी आमी कित्याक बांदचें न्हय अशी तुमच्या मनान एक जिद्द जावन तुमी ताका जशी माटोळी बांदपाची इतलें जावन तुमचे कडेन मागणें मागता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.